उगडापण पुस्तकांतले वाचप. उपरांत हांवें सर्गी आनी एक व्हड आनी विचित्र खुणा देखली. 7 देवदूत 7 खरगां घेवन आसले. ही निमाणी खरगां, कित्याक तांचे वरवीं देवाचो क्रोध संपूर्ण जारी जावंक आसलो. तेदवां उज्यान बरशिल्ल्या आरशाचो एक दर्यो कसो म्हाका दिसलो. मनजातीचेर, तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवाच्या अंक्याचेर जैत वेल्ले ते आरशाच्या दर्यावेळेर उबे आसलेले म्हाका दिसले. तांणी आपल्या हातांनी देवाची स्तुती करची विणी धरलेली. देवाचो सेवक जावन आसलेल्या मोइजेचे आनी ते शेळयेचे गीत गावन ताणें म्हळें: सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा, वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां. सर्व जनांगाच्या राया, नितीच्यो आनी सताच्यो वाटो तुज्यो. सर्वेस्परा, तुका भे नातलोलो वा तुज्या नांवाक महिमा दिनातलोलो कोण आसा? कित्याक तूं एकलोच पवित्र. सर्व जनांगा तुजे हुजीर येताले आनी तुका आराधन स्तुती करताले, कारण तुजी नितीची कृत्यां स्पश्ट कळीत जाल्यांत. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत असर्या ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र भावळ्यान जोडून दिलां ताका जैत. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. सर्वेस्परान आपली सडवण परगट केल्या. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली न्यायनीत उगडापी केल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताच्या मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो उगडास केला. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे, संवसार आनी तांतो जियेतात ती सगळीं गुणगुणू. न्हंयो ताळयो पेटू आनी पर्वत संतोषान बोबाट मारूं. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. सर्वेस्परा मुखार कित्याक तो येता? पृथ्वेची मुनसबी करूंक तो येता. नितीन तो संवसाराची मुनसबी करतलो. न्यायान तो राष्ट्रांची झडती करतलो. श्लोक. वर्ती आनी विचित्र तुजी कृत्यां, सर्वेस्परा देवा, सर्व पदवेदारा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पूण ह्यो सर्व संगती घडचे पयलें तुमकां धरतले आनी धगदितले. तुमची झडती करचे खातीर तुमकां सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्या हुजीर हाडटले आनी बंदीखान्यांनी घालतले. तुमी म्हजे फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती हुजीर ओडून व्हरतले. सुवार्तेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तवळ कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मोतींत निर्धार करा. हांवच तुमकां असली वाचा सक्त आनी जानवाय दितलो की
सर्व तुमचे विरोधी तुमका आडावंक वा तुमचेर उपराटे सांगोंक शकचे नांत. तुमचींस आवय बापोय भाव भयणी आनी सैरीं धैरीं तुमकां पराधीन करतले आनी तुमचे मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणेकाये वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हें वखाणी तुका क्रिस्त.